प्रलंबित प्रश्न आमकां ह्या प्रश्नाचे संदर्भांत आमकां म्हणजे पंच आसतलो सरपंच आसतलो म्हाका स्वताक खूब वेळ आयकून घेवचें पडलां. कारण आमचो गावण्याचो डॅम जो कंप्लीट जातकीर म्हाका दिसता जवळ जवळ 7 वर्सां जालीं. म्हणजे खरें म्हळ्यार ताजी पयलीं ती तयारी करपाक जाय आशिल्ली. म्हणजे प्रक्रिया अशी खरें म्हळ्यार ताज्या पयलीं चालू आशिल्ली. पूण केन्ना केन्ना आसा न्ही आज अनेक जे लोक आसा न्ही म्हणजे येदे जे कामा खातीर अडखळे हाडटा पळय आसा न्ही उदक आमकांच जाय आनी पायपलायन भितरल्यान वचपाची आनी म्हणजे बाकीचे सगळो प्रोजेक्ट खंय बांदपाचो सरकाराचो बांदपाचो वयर. म्हणजे विशेश करून आमी प्रयत्न करताले ते करव्याच्या दोंगराचे वयर. करव्याच्या दोंगरावयली जमीन आसा ती सरकाराची आनी फक्त पायपलायन जी वताली ती स्थानीक लोकांची आसा. पण आमी इतले मागीर सादारणसो त्या एका विशयाक लागून ते सादारणशे 3-3.5 वर्सां आज दिता एनओसी फाल्यां दिता परवा दिता आनी शेवटी 3 वर्सां जावन सुद्दां आमकां ताजी एनओसी मेळूना. आनी त्या नंतर वेगळोच कितें मागीर हतबल जालें म्हणटा अशें. एक तर लँड एक्विजिशन करपाच्या प्रक्रियेक आमी सुरवात पण ती प्रक्रिया केन्ना जातली आनी केन्ना संपतली ती मदीं आमचे पार्सेकर आमचे चीफ इंजिनियर आशिल्ले त्या वेळाचेर आमी बसले आनी सगळे जे अधिकारी आशिल्ले आज ते ना रिटायर्ड जाल्ले आसा पूण सगळ्यांनी बसून जे आसा न्ही आमी एक सोल्युशन काडलें जी ग्रावंडाच्या कडेन जी आमची जमीन पयलींची आशिल्ली त्याच जमनीचो उपयोग आमी करून आसा न्ही ना ताजी शिवाय गत्यंतर ना. शेवटी कांय लोक अशेंय करताले कशें जातलो आमी पळयतलो म्हणटाले. म्हणजे राजकारणी पळय शेवटी उदका खातीर लोक ताणयता आनी थोडे जाण चॅलेंज करपाचे लोक आसा. अशे आडमुठी लोक आसा आमी पळयता सगळे कडेन गोंयभर तीच स्थिती आसा. आनी शेवटी आज आमकां म्हणजे एक समाधान ताजे फाउंडेशन स्टोन घालता जवळ जवळ 27 कोटी रुपया ह्या प्रकल्पाचे खर्च आमी करता. इतलेंच न्ही मागीर हाजी सादारणशी आमी म्हणजे केन्ना केन्ना वायट दिसता. म्हणजे आज वायफाय आसात म्हणजे तांकां अशें जर मत्स्य जाल्यार ते स्वताक त्यात म्हणजे ते फुडलो आनी ते काम कित्याक जायना ते करून घेवपाची धमक आसा आनी तांकां ना म्हणपाचें आनी तांकां ढिलाई करपाची कोणाक आपास्ताद ना. पूण केन्ना केन्ना जाली ती ढिलाई. त्या नंतर सुद्दां जे आसा न्ही म्हाका दिसता हांव ज्या दिसा आमी ह्या टायमाक आसा 2022 निवडून आयलो त्या दिसा साकून आमी प्रयत्न करताले. म्हणजे लोक हाका कितले दीस म्हणजे सादारण तो मार्च आनी कितें खोट ती म्हाका कळना म्हणजे समस्या ही आसा ती आसात आमकां सादारणच्या लक्षांत येता. म्हणजे गांवडोंगरी आसतली खोतीगांव आसतले ह्या भागांत जर आसा न्ही वार्षिक उदकाची टंचाई आसाच आसा. पूण तरी सुद्दां बाबा बाकी तुवें आमी दिवपाक शकला ही आमी मान्य करता आमी. पूण एक टँकर जो आसा तो सुद्दां जो आसा न्ही तो टायमार बाबा ताजें एस्टिमेट करप आनी ती प्रक्रिया पूर्ण करप ती सुद्दां बाबा रे म्हणजे काळात निर्लज्जपण आशिल्ले अशे अधिकारी आमचे कडेन आसा. केन्ना वायट दिसता ती आनी त्यामुळे ते खरें असूंक जायना. म्हणजे एक एदिशीच बाबा तो 5 लाख आसतलो 10 लाख आसतलो 15 लाख आमी इतले कोट्यावधी रुपये खर्च करता आनी आमच्या चुकीमुळे त्या लोकांक सारकें उदक मेळना. आनी ते टँकर सुद्दां आमी घालपाक शकना तो सादो एस्टिमेट जो आसा न्ही सरकारी पातळीचेर आसा न्ही तो एप्रुवल हाडपाची म्हणजे सकल्ले एखादो अधिकार आसत जर जात न्ही ताणें चीफ इंजिनियर किंवा बाकी सगळे तांचे एक्सिक्युटीव इंजिनियर तांकां ते कन्विन्स करपाची सुद्दां धमक ना. अशें आसपाक न्ही केन्ना तरी म्हणजे ताजें वायट दिसता केन्ना केन्ना. आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या गजाली संदर्भात तो म्हणजे जो हाका सुद्दां डिले जावपाक सुद्दां कारण तेच आसा. म्हणजे ते जावंक जायना म्हणजे त्या खातीर एक काळजी म्हाका आतां नवीन भेडे साहेब आनी बाकी सगळे आसा मातशें तुमी त्या खात्याक तरी मंत्री आसतना तरी ताका बदनाम करनाका तुमी बरोबर न्ही. हां म्हणजे कारण ते एक सेन्सिटीव खातें आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी प्रयत्न केले आनी आज आमकां यश आयलें. रोड आमी एक सिंगल रोड दवरुना. म्हणजे आज आमी आतां विचार करतले खंय तरी आमी रोड नेरो आसत जर ते वायडनींग करप ही प्रक्रिया आमी एकूय रस्तो उरूना. एक तर अव्या साकून जर कुसकें पर्यंत एक रोड सोडले जायत न्ही एक रस्तो आमी हॉटफिक्साचो आमी दवरूंक ना. म्हणजे ते 100% पुराय केल्ले आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता की आमकां आत्तांचे फुडल्या 1 वर्सा भितर जे रस्ते रुंदीकरण करपाचे आसा ज्या रुंदीकरणाचेर आमचो फोकस दवरतलो. रस्ते आसतले आमकां लायट आसतली आनी तातूंत भितर उदक जर आमी हेजे सारकें आमकां फुडल्या येणाऱ्या 2-3 वर्सां भितर म्हणजे हांव एकच वर्सा खातीर मागणी म्हणून तुमकां एटलिस्ट 2 वर्सां तरी तरी आमकां हें सगळें घेतले प्रकल्प आसा पुराय करपाक शकले जर जायत न्ही जाल्यार कठीण कांयच ना. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी करचे म्हणजे म्हजे तकलेन आशिल्लें की 1000 टांकयो आसा न्ही 1000 टांकयो आमी दिवया. त्यामुळे स्वाभाविक हांव सांगतालो की तुवें म्हाका सांगता न्ही ट्रायबल भागांत आसा न्ही एक 500 टांकी जर तुवें म्हाका प्रपोज हें केलें आसत जायत न्ही ताचो विशय आमी सोंपया जेणे करून म्हजे मतदारसंघ असले कारणान आनी ज्या कडेन हांव उदकच ना त्यामुळे 1000 टांकयो
जाय दिव्यांनी ते त्या वाजेसाठी न्ही त्या वाजेन जाका गरज आसा न्ही त्याची एप्लिकेशन करून घेवया. समज खोतिगांव सरपंच आसा जर जायत न्ही, खोतिगांवच्या सरपंचान सगळ्या लोकांनी असेल त्याचे फॉर्म भरून घेवया जाका गरज आसा ते. सिस्टर जे सरपंच आसा जायत सिस्टर सरपंचान ताचे पूर्णपणे फॉर्म भरून जे आसा न्ही तरी तांकां मदत करता म्हणटली खऱ्या अर्थान म्हणजे ताजो म्हणजे हें जावपाक नाका म्हणजे अननेसेसरी कोणी तरी दिल्यो आनी खंय अशें पडल्या म्हाका सगळो तो उपयोग जायना ती जावपाक ना. त्याच हें करुया आमकां आनी त्या सगळ्या कडेन मागता की आमी ह्या सगळ्या म्हणजे आज म्हजे कडेन आशिल्ले ट्रायबल वेलफेअर खात्याच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे हांव तर हांगा सरपंचाक हांव सांगपाक सोदतां हांगा आशिल्ले सरपंच आसा न्ही तुमी म्हाका 2-2 कोटीचे प्रोजेक्ट म्हाका फुडल्या 2-3 म्हयन्यांक दियात. म्हणजे प्रत्येक सरपंचान जर तुमी म्हाका 2 कोटीचे प्रोजेक्ट दिले आसत जर जायत न्ही ते सादारणशे आमी मे एंड पर्यंत ताचे सोपस्कार पुराय करपाक शकले जाल्यार आमी फुडले सादारणशे मार्च एबी डिसेंबर पर्यंत ते कंप्लीट करपाक शकतले. ज्या दिसाक भितर आमी येणाऱ्या 50-100 वर्सांची जी आमची अत्यंत एक मूलभूत गरज आसा आपल्या जिवनान भितर ताची पूर्तता करता आनी ताची सुरवात खंय तरी करता. म्हाका दिसता की 1.5 वर्साच्या भितर आमच्या प्रत्येकाच्या घरान भितर क्वॉलिटी उदक येवपाक जाय आनी ह्या प्रकल्पाचे म्हणजेच आमचे डिझायन एंड कन्स्ट्रक्शन ऑफ 5 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट एट गावणे आनीक जे आमकां आमचे गांवडोंगरी किंवा खोतिगांव किंवा पैंगिणी ह्या भागांतल्या सगळ्या आमच्या गांवकऱ्यांक बरें पोर्टेबल क्वॉलिटी उदक मेळटलें. आनी ह्या प्रकल्पाच्या ह्या फाउंडेशन समारंभाक आमचे चीफ इंजिनियर बाब विश्वंभर भेंडे तशेंच आमचे एसी बाब श्री तिवरेकर आमचे ई बाब देविदास बोरकर हांगा उपस्थित आशिल्ले खूब खूब परबी दिता आनी तांचें अभिनंदन करता आनी तांचे हांव खूब खूब आभारी आसा. म्हणूनच ज्या पद्दतीन आयज रमेश भाईन अंडरग्राउंड केबलिंगाचेरच 300 कोटी मोडलेले आसात. आमी जर पयलो खंयचोय कारकीर्द काडून पळयली खंयच्याय आमदाराची ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या पयलीं तुमकां सगळोच 5 वर्सांचो 100-200 कोटीच्या वयर उदरगत खंयच कोणाच्यान दाखोवपाक जायना. आमी एका खात्याचेर मोडटात हे पयशे 300 कोटी एका खात्याचेर फक्त अंडरग्राउंड केबलिंग बाकीचे न्हय. जाल्यार पळया तुमी येणाऱ्या 50 वर्सांक आमकां जी उदरगत अपेक्षित आसा जी आमकां अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय आसा जी आमकां एखादे वेळ कर्वे गांवान भितर 8 दीस लायट ना म्हणपाचे 8 तास पसून लायट ना म्हणपाचो वर्सांतल्यान एकूय दीस येवचो ना ही पूर्णपणे खात्री आसा. कारण हांवें जेन्ना साळजिणीचो हो भाग म्हाका दिसता की वर्सांतले म्हाका दिसता 180 दीस तांकां लायटच नासताली कित्याक रानांतल्यान लायट वता गेले जर जाय जाल्यार ती पावपाक बसीना आनी वचपाक मेळना. अशा पद्दतीचेर आमी अंडरग्राउंड केबलिंग केले आनी गेले 2 वर्सांक म्हाका ह्या 360 दिसांतलो असो एकूय दीस गेलो ना ज्या दिसाक लायट ना. म्हणूनच आमी आमच्या संस्कृती भितर किंवा आमच्या सृश्टी भितर पंचमहाभूतां म्हणटात. पंचमहाभूतां म्हणजेच आकाश आसतले आमचे जमीन आसतली एक वटच्यान वायू आसतलो एका वटच्यान जल आसतले आनी अग्नी आसतलो. म्हणजे अग्नी सारखे तेज आशिल्ले आमचे कडेन जेन्ना मिनिस्टर आसात आणि प्रत्येक गोष्ट त्या दृष्टिकोनांतल्यान त्या एनर्जींतल्यान त्या स्पिरिटांतल्यान व्हरतात त्याच पद्दतीन आयज आमकां जलय मेळपाक जाय. कारण वारो आमकां मेळटा पण तरी आसतना शुद्ध पाणी मेळप ही आमची अत्यंत गरज आसा. आमी उदका शिवाय एकूय दीस रावपाक शकना. म्हणून म्हजे खात्याचे जे खंयचोच अशें एकूय घर आसचें ना ज्या खात्याचो ज्या कुटुंबाचो म्हजे कडेन संपर्क येना. एक म्हणजे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो सगळ्या कडेन सगळ्याच्या घरां भितर जाणटी आसता आनी त्या जाणट्याच्या घरां भितर आमचे दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम पावता दिव्यांगा खातीर स्कीम पावता. आज उदकाचे खाते म्हजे कडेन आयिल्ले आसा आनी प्रत्येकाच्या घरां भितर प्रत्येक थेंबो पडटा तातूंत भितर जबाबदारी म्हजी आसा म्हणून संवेदनशील आसा. एखादे बरें कार्य जालें जर जाय एखादे कोण बरें म्हणनाका पूण एखादे वेळ उदकाचे बंद जाले जर जाय जाल्यार म्हाका निश्चितपणान गाळी खावच्यो पडटल्यो आनी म्हणजे एक दीस पसून उदक ना जर जाय जाल्यार 364 दीस काम केले ते फुकट वता. आनी त्या खातीरच हांव म्हज्या इंजिनियराक मागता की असो दीस येवपाक दिवपाक जायना. बरे सुंदर अशे रस्ते आमकां करपाक दिवपाक जाय. हांव रमेश भाई कडेन वता आमी एक ट्रायबल विलेज म्हणून केल्ले आसा हांगा ताचें इनॉग्रेशन आमचे कडेन जातले. तुमचे कडेन ट्रायबल मिनिस्ट्री आसा हे ट्रायबल इन्स्टिट्यूशन आणि हे ट्रायबल जी विलेज आसा आमी ताका कुणबी विलेज म्हणटा हँडीक्राफ्टाची ती बरे तरेन सुंदरतायेन करुया सजोवया. फक्त आमचे सिव्हिल वर्क जाले हाचो अर्थ ती ट्रायबल विलेज सेटअप जाली ना. ते ट्रायबल लोकांचे जे प्रोड्यूस आसा ट्रायबल लोकांच्यो ज्यो अपेक्षा आसा ट्रायबल लोकांचे जे जीवनमान आसा
तांचे जे फूड हॅबिट्स आसात किंवा तांचे जे फूड कोर्ट्स आसात ताका एक मान सन्मान जागतीक स्वरूपाचेर मेळपा सारखे एक आमी ट्रायबल विलेज सेटअप केल्ले आसा. सुंदर अशे विलेजीचे सेटअप जाल्ले आसा. साधारण ते 4 एकर जमनीन भितर आमी एक 10 बिल्डिंगो बांदले आसात. आमच्या गोंयचे सगळे ट्रायबल लोकांक ती आपलो उद्योग व्यवसाय करपाक मेळपाक जाय. तांचे कडेन ट्रायबल आसा, दोगांनी आमी काम करूया, कारण आमचे जन्मच ह्याच्या खातीर जाल्ले आसा की आमी फक्त स्वता खातीर न्हय तर ह्या लोकांच्या जीवन हातून प्रतिनिधित्व करता करता ह्या लोकांक मेन स्ट्रिमान भितर हाडपाक जाय आणि तातूंतल्यानच आमकां आमचे विद्वान निर्माण करपाक जाय. चड वेळ घेना, परत एक फावटी सुंदर अशा प्रकल्पाची पायाभरणी केल्ली आसा. हातून भितर जी पंप हाऊसेस लागतली, जे रिजर्वयर्स लागतले, जे आमकां डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम लागतली ती परिपूर्ण करपाक सायमल्टेनियसली फक्त प्रकल्पाची पायाभरणी केली आणि ताच्या नंतर मागीर डिस्ट्रिब्युशन पळोवया हे न्ही. हांव मागता म्हज्या इंजिनियरा कडेन नेटवर्क कसो आसपाक जाय, हे काम सोंपता आसतना सोंपता तेजें इनॉग्रेशन करता तेन्ना डिस्ट्रिब्युशन सिस्टमूय रेडी आसा ना. आतां सगळें केलें, आतां घालया पायपलायन. तशें न्हय, जे जे जाग्याचेर आमकां सप्लाय दिवपाक जाय त्या त्या जाग्याचेर सप्लाय आमकां व्हरपाक जाय. लोक आमी आनी पळयतात जाता. रमेश भाईन मातसो उल्लेख तो ओझरचो उल्लेख केल्लो आसा. खंयचोय प्रकल्प येवनी आमकां लायट आनी एसी सगळे 24 तास जाय, पूण लायट करपा खातीर जे कितें रॉ मटेरियल लागता ते आमच्या गांवांतल्यान वचपाक जायना. आमकां हांगा उदक जाय, दिसभर 24 आवर्स उदक जाय, पूण म्हज्या गांवांत भितर हांव बंधारो घालपाक दिवचो ना. बंधारो सोड, त्या उदकाचे ते न्हंयचे पंप हाऊस करून हांव उदकच लिफ्ट करपाक दिवचो ना. कारण 100 वर्सांनी परत आमकां गरज पडल्यार आतां सुरवाती दिल्यार आतां मागीर खंय वतले. अशा पद्दतीची अफलातून कल्पना. मी ज्या गांवांत भितर न्हंय व्हांवता, ही न्हंय व्हांवून एखादे उदक ते वेस्ट वतात, ते उदक हांगा उरता फुडल्या वर्साक आनी 50 वर्सां. काय लोकांच्यो अश्यो सुपीक तकलेंतल्यान कल्पना येतात. आता जर आमी उदक पंप करपाक दिले तर जाय 50 वर्सांनी आमचें पॉप्युलेशन वाडटलें आणि तेन्ना मागीर आमी खंयच्यान हाडटले. अरे बाबा आतां हे साठोवन दवरतले तूं 50 वर्सां किंवा 10 वरां तरी साठोवपाक मेळटा. तें व्हांवता ते उदकाचो उपयोग आमच्या जनते खातीर करपाक पसून आयज विद्वान लोक मुखार सरलेले आसात. म्हणूनच मागता सहकार्य लागतले, कित्याक WRD आमकां रॉ वॉटर प्रोवायड करतली आणि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमकां पावर प्रोवायड करतली. ह्या प्रोजेक्टा बद्दल सांगपाचें म्हणल्यार हाजो जो टेंडर्ड कॉस्ट आसा तो 27.58 crores आसा आणि हाका 540 दिसाचो टायम लिमीट आसा कंप्लीट करपा खातीर. एजन्सीचें नांव आसा बाकिया कंस्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड, पर्वरी. हाजे जे मेजर कंपोनंट आसा प्रोजेक्टाचे तातूंत भितर इनटेक वेल आणि पंपिंग स्टेशन आसा जे उदक ड्रॉ करतले डॅमांतल्यान. मागीर रॉ वॉटर रायझींग मेन, वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट 5 MLDचो, मागीर DI कन्वेईंग मेन्स, मागीर क्लियर वॉटर रिजर्वॉयर आणि इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन. हो प्रोजेक्ट आमी 2 फेजींनी करपाचे आसात. हो जो आज जे फाउंडेशन स्टोन लेईंग सेरेमनी जाला तो फर्स्ट फेजीचे. दुसरे फेजीन आमचे आमी 3 पंपिंग स्टेशन, 3 रिजर्वॉयर्स, त्या भायर 11 बारीक बारीक रिजर्वॉयर्स आणि सगळ्यो ज्यो इंटरनल एरियाज आसा, भुपार, भारसा, चुडाळ, बडसरे, अवळी, बडे, कुस्के, अवे, कुमेगाळ, आमोणा, शिशेवाळ, तिरवाळ, मार्लीम हे सगळे ह्या दुसरे फेजीन कवर जातले. असो हो प्रेस्टिजियस आणि सामको म्हत्वाकांक्षी असो प्रोजेक्ट जाचे आज फाउंडेशन स्टोन लेईंग सेरेमनी जाला. हांव परतून एकदां हांगा सगळ्या फक्त आमी प्रोजेक्ट सुरू करना तर एक नवो इरा स्टार्ट करतात हेल्थाचो आणि प्रॉस्पेरिटीचो. कित्याक उदक हेंच जीवन, लायफलायन ती आमची. तुम्ही जाणा आसतले की डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकींग वॉटर with the support of government continuously आमचे जे उदकाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते अपग्रेड करीत आसतात. तातूंत भितर वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट म्हणा, पायपलायन्स म्हणा, पंपिंग स्टेशन्स म्हणा, रिजर्वयर्स म्हणा, हाजे नवे नवे प्रोजेक्ट चालूच असतात आणि हो ताचोच एक भाग म्हणून हो प्रोजेक्ट आमी हांगा घेतिल्लो आसा. आणि अशे सध्या 10 प्रोजेक्ट्स आमचे गोंयभर चालू आसात. आणि पूण हो एक प्रोजेक्ट आसा जाका आमी म्हणू शकता की आयसिंग ऑन द केक, एक मानाचो तुरो. कित्याक हो प्रोजेक्ट सामक्यो ज्यो रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ गोवा आसा तांकां उदक प्रोवायड करतले. आमचो ध्यास आसा की क्लीन आणि पोर्टेबल वॉटर
फ्रॉम वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट गोंयच्या प्रत्येक कॉर्नराक पावोवपाचो आज आमचे भितर आसा. खऱ्यांनीच बरी गजाल. जवळ जवळ म्हाका दिसता 17क न्ही, शिरीष बाबान उलयलें तर 17क न्ही, 17क म्हाका दिसता सराक तिकेट मेळना आनी तेन्ना आमदारूय जालो ना. तेजे पयलें सरान हो प्रकल्प फावंडेशन स्टोन घालून मुखार गेल्लो आनी आज सराच्या हातीन लोकांक उदक दिवपाचो ट्रिटमेंट प्लांटाचो बी आज फावंडेशन स्टोन जाता. खऱ्यांनीच बरी गजाल. पूण एकच सांगूंक सोदता, हांगा जे सरपंच बसता तिनी पंचायतीचे आज चवथो पावलो ना कित्याक म्हाका कळना. खरें गांवडोंगरी पंचायतीचे पावूं जाय आशिल्लें, कित्याक जेन्ना आमी सोशल वर्क करतात तेन्ना आमकां जात बात धर्म आनी राजकारण लागना. आमी लोकसेवा करपा मुखार असतात तेन्ना आमी एकठांय सगळ्यांक एकठांय येवन तें कार्य करपा जाय. 3 पंचायतीक वतलें, गांवडोंगरी, खोतिगांव, जांकां खऱ्यांनीच गरज आशिल्ली. आनी तेज नंतर थोडोसो पार्ट जो आसा पैंगीण पंचायत, आनी हांव लोलये पंचायतीसान येता तेन्ना म्हाका दिसता तान भागोवपा मेळपाना. तरी आसतना आमकां चापोलीची उदक आसा म्हाका खबर आसा भरपूर. ह्या वेळार हांव आमचे आमदार आनी मंत्री आनीक ह्या खात्याचे मंत्री हेंचे कडेन एक विनंती करता. जेन्ना खरें म्हळ्यार एकच अशी डिपार्टमेंट आशिल्लें वॉटर सप्लाय जेंचें कार्य चड जायना अशें म्हणना. जेन्ना कळ्ळें तेन्ना तांकां स्टाफ हो कमी आसा. हांव सरा लागीं मागतां जेंकां सिवील इंजिनियर तितूंत कमी आहात सिवील वर्क करपाक. आमी तांचो एस्टिमेट बी सांगलो जाल्यार ते म्हणटा एकच दीपराज म्हणटा तोय बी आतां परतून आयलो आसतलो आनी हेय आसा. तेन्ना सर तुमचे कडेन रिक्वेस्ट आसा ह्या खात्याची एक बैठक घेवची, आमचे माननीय आमदार आनी मंत्री आनी ह्या खात्याच्या मंत्र्यान. आनीक वेवस्थीत जर हें केलें जाल्यार म्हाका दिसता उदकाची केन्ना चणचण आमकां भासपाची ना. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्या रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.